येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांतलो कर्फ्यू वाडयलो आनीक 7 दिसांनी. उण्यो जाल्यात कोविड केसी, पूण इन्फेक्शन जावपाचें प्रमाण अजूनय वाडिल्लेंच. देशांत वाडत चल्ला पेट्रोलाचो हुलो. कोविडाक लागून आदींच लोक पाठीशेर, तातूंत परत इंधन वाडाचो धग. पेट्रोलाची दरवाड आडावपाक सरकाराक परतून अपेस. 8 राती काळखांत सारल्या उपरांत काणकोणकारांचे सोंपले पाशयेस. विजेचो प्रश्न जाग्यार घालपा खातीर लायटमॅनांचेर जाले गरम. लोकांचो रुद्रावतार पळोवन अधिकारी जाले नरम. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकारान राज्यव्यापी कर्फ्यू 7 जून मेरेन वाडयलो. हे विशींचो आदेश संबंदीत जिल्लो अधिकारी काडटले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. कोरोनाच्यो वाडट्यो केशी आनी कोरोनाक लागून मरप्यांचो आंकडो वाडपाक लागिल्ल्यान सरकारान 9 तारखेच्यान 23 तारखे मेरेन राज्यव्यापी कर्फ्यू लागू केल्लो. उपरांत तो 31 मे मेरेन वाडयल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. काणकोणचो हो वाठार फाटले 8 दिसां सावन काळखांतत आसा. लायट गुल आनी वीज खात्याचे अधिकारी सांगतात आनीकय 8 दीस काळखांतत रावचे पडटले खंय. पूण लोक ओगी रावतात. तांणी हांकां काडले उजरावन आनी कांय वरां भितर घेतले काम करून. पळयात. कोणीय मनीस आसूं जर ताका काम करपाची इच्छा आसत जाल्यार तें काम रोखडेंच जाता आनी त्याच बरोबर ताचें कामूय सोंपना. पूण जाका काम करपाची इच्छाच ना त्या मनशान केल्लें काम हें बेगिनान बेगीन सोंपच ना आनी बऱ्याचशा फावटी ही कामां जायच ना. पूण अशा तरेच्या मनशाक जर योग्य त्या मनीस मेळत आनीक त्या मनशा कडल्यान ती परिस्थिती जर हाडीत जाल्यार तोच मनीस तेंच काम बऱ्या रितीन करता. अशाच तरेची परिस्थिती काणकोण तालुक्यांतल्या पैंगीण पंचायत वाठारांतल्या माल्ले तिरवाळ ह्या गांवांत घडली. गेल्या फावटी जेन्ना वादळ आयलें तेन्ना ह्या गांवांतल्यो लायटीच्यो वायरी खांबे मोडून पडले आनी जवळ जवळ 8 दीस ह्या गांवांत लायटूच ना जाली. ह्या गांवांत जेन्ना लायटमॅन आयले तेन्ना लायटमॅन सांगपा लागले जवळ जवळ 8 दीस तरी ही लायट सगळी सारकी करून तुमकां पेटोवपाक मेळटली म्हणून. पूण जेन्ना ह्याच गांवांत जेई आनी येई आयले तेन्ना ताणें सांगलें ना, चड काम ना, हें फक्त 2 ते 3 वरांचें काम आसा. 3 वरां जर काम केलें जाल्यार लायट मेळटली. त्या वेळार ह्या गांवांतल्या लोकांक आयलो राग. लायटमॅन अशें कित्याक उलयता. त्या वेळार जेन्ना गाडी लायटमॅनाची ह्या गांवांत पावली त्या वेळार गांवांतल्या सगळ्या लोकांनी रस्तो आडयलो आनी लायटमॅनाची गाडी आडोवन धरली आनी तांकां एकूच सांगलें जो पर्यंत तुमी आमच्या गांवांत लायट पेटयना तो पर्यंत तुमकां वचपाक दिवचें ना. जर तुमकां दनपार जालें, रात जाली, जेवणाचो विशय आयलो जाल्यार आमी दितले, पूण आमच्या गांवांक लायट दिवपाक जाय. निमण्या वेळा पर्यंत करून घेतलें आनीक जवळ जवळ 1.5 ते 2 वरां भितर ह्या गांवांत लायट तांच्यांनी मेळोवन घेतली. अशाच तरेची घटना ह्याच गांवच्या लोकांनी गेल्या त्या खासदारकेच्या इलेक्शनाक बहिष्कार करून रस्त्याचो विशय तडीक लावपाचो प्रयत्न केल्लो. आनी आयज लायटीचो विशय कशा पद्दतीन तडीक लायलो पळयात. करिया न्ही करिया रे टॉर्च जास्त तुमच्या ना लाईट सर मगे बायल डिलिव्हर जावन 10 दीस जाले. कसली उदक हाडपाक पडटा 2 किलोमीटर. खरें इवन बरें हांवें सांगलां तुमगे तो रोड आतां तुमी आयकला म्हाका रोड जर जालो न्ही रोखडात केबल घालून दितात ते करिया तुमी. 3 मिनिस्टर चेंज झाले सगळे त्याच सांगता. रोड पास म्हाका सरपंच अंडरग्राउंड जायना अजून जागोर पडना. तुम्ही
कन्फर्मेशन जाय दितोलेच म्हणून दितोले जाल्यार थोडे म्हणटा आमकां खबर ना थोडे आनी कांय खबर ना असले भाशेन दितोले जाल्यार आमकां वचपाक दिता तांकां आमी 7 दीस आज 7 दीस म्हळ्यार वाट केली पूण लायट कशी दिना मागीर तशें म्हण आमी सगळे लोकांक घेवन हिंगा हे पळय तुमकां लोक दिसता आसतले सगळे लोकांक घेवन आमी एक रस्तो हाडोवपा खातीर अशी लांकडां घालून दवरली कित्याक लायट जर आमकां जाय आनी ती लायट आमकां दिवपाक ते शकता ते कसलेच दिवंक शकना लायटमॅन आमकां लायट क्लियर करपाक लायक लायटमॅन आमकां तेच लायटमॅन आमकां आतां गेल्या की सांगता तुमकां 5 दीस म्हळ्यार लायट येवपाना क्लियर जी लायट आतां क्लियर रोड आहा ती आमकां जे कनेक्शन दिलें जाल्यार लायट येवंक शकता आनी ती लायट कशी येना आनी बरें आज पळय सांजे लायट पावना न्हू आनी कितें करतले तुमी पळोवया सांगता खंयचे रूख मान आमी घातले आं शिवर आं इतलेंच म्हाजें सदांच आतां कितें तें उदक ना लायट ना आमगे कितले त्रास जाता उदक सकाळ कोणाच्यान कितले सकाळ आमकां उदक हाडटा जाल्यार इल्लें उदक हाडपाक इतले पळय आतां दीस जायना आमच्यांनी उदक हाडून करपाक कपडे धुवपाक उदक हाडपाक कितले त्रास पडटा कोण हे पळय येयले पळय आतां येता फाल्यां येता करता आनी ओगी रावता आनी लायटी आमकां लागून कांयच हेचो प्रॉब्लेम ना लायट आमकां सहज तेंच्यान दिवपाक जाता आमोण्यासान दिवपाक जाता शिशेवळ बिशेवळ आमकां लागना आनी तेजे फाटीं आमकां आमोण्यासान बी दिल्या आनी जी लायट आमकां आमगे हांगा कांयच पडलें नासतना बी लायट जेन्ना मेळना जाल्यार हे लायटमॅन करता कितें येता थोडे जाण कितें म्हणटा ना कांय ना 5 दीस तुका लागतले आनी 10 दीस लागतले येवन सांगता तेका लागून आमी रागान पळय रस्तो हाडून धरलो रस्तो हाडून आणि आम्ही चिंतला आज समज ह्या खांब्याची लायट पेटना न्ही हे लायटमॅन गेल्यास पळय ती गाडी ती आमी सोडपाना म्हूण सांगला आज लायट आमकां पेटपाकूच जाय ते खंयच्यानय दिवं आमकां ते आमणच्यान दिवूंकूच जाय शिशवाच्यान ती दिली म्हण ती आतां 4 दिसां पयलीं आमकां ती लायट मेळपाची ना आमणच्यान दिवपाकूच जाय आमची एक्चुअली अशीच आसतली की जो पर्यंत ही लायट येना तो पर्यंत हे लायटमॅन बी जे भितर गेल्या तांकां आमी घर धाडपाची ना आनी तांकां राती रांदून आमकां वाडूंक पडल्या कोता येता म्हण तांकां आमी घर धाडपाची घर धाडपाना तेंचे कडच्यान ती लायट क्लियर करून घेतले आनी ती क्लियर 100% एक अर्द वरा भितर जाता ती तेंच्यान जायना करपाक आमी हिंगा 8 दीस जाले लायट ना आनी आमी करपाचें कितें सांगो लायटी बील भरपाक आमकें बील येता करपाचें आमी कितें सांगो ही सगळी लायन क्लियर आहा खंय शिशोळे हें पडलां हें तें पडलां म्हणून म्हणटा आमगे लायन आमकां दिवपा येना आमकां आनी आमकां लायट दिवपाक एक्चुली जाता आमगे हांगा फॉल्ट मातशें कितें वायर तुटून पडली इतलीच आमकां मदल्या आमणच्यान लायट दिवपाक जाता त्या लायटमॅन म्हणटा आमकां शिशोळच्या मेन लायनीच्यान दिवपाक जाता म्हणटा ते म्हणटा त्या दिसा ताणें लायट दिना म्हणटा आनी 11 दीस वयतली म्हणटा ते आमकां एक्चुली आमणच्यान दिवपाक जाता लायट आतां आमगे लोक इतले त्रास काडटा की लायट ना म्हणटरी आमकां उदक बी ना उदकाक त्रास बारीक भुरगीं आसा ते रडटा कित्याक तांकां रातीन ते जळारां आनी कितें कुणारां बारीक आसा जीव आसा तो येवन खाता भुरगीं कितले रडटा ह्या लोकांक कांयच खबर ना लायटमॅनाक येता म्हणटा तुमगे लायट दिला जे येयलो सांजे येयलो 2 तासां भितर लायट दिता म्हणपाक लागलो लायट दिला आनी तांकां विचारलें म्हणटा ते आनी 4 दिसांनी लायट येतली म्हणटा आमकां लायटमॅन गोवा 365 खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर आता घेवया एक ल्हानसो विसव विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो गोंयांत पेट्रोलाचो दर मळबाक तेंकल्यात कोरोना महामारीच्या काळांत पेट्रोलाकूय उजो पेटिल्ल्यान सर्वसामान्य मनशाक ताचो खूबच त्रास जावपाक लागला पळयात हे दरवाडी विशीं लोक आनी विरोधक कितें म्हणटात ते हांव सद्या वास्को पेट्रोल पंपार आसा सद्या हेच्यान 4-5 दीस जाले पेट्रोल 24 पैसे 30 पैसे 25 पैसे हेच्यान वाडयता पयलीं पेट्रोल 87 आहले एक 15 दिसान सद्या पेट्रोल 91.63 जाल्ले क्रूड ऑयलाची जी प्रायस जेन्ना UPA गव्हर्मेंटा टायमार म्हणल्यार हांव 2014 पयलींचें उलयतां जेन्ना $130-140 पर बॅरल पर्यंत वताले तेन्ना पेट्रोल आनी डिझलाच्यो प्रायसीस 60 आनी 70च्या भितर आशिल्ल्यो पूण आज जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटान क्रूड ऑयलाची जेन्ना प्रायसीस आयची जर पळयत आज $68 काय $69 पर बॅरल आज किंमत आसा आनी आज पेट्रोलाचे जर प्रायसीस पळयत पेट्रोल आयज 91.61 जाला आनी डिझल आयज 89.36 पावल्लें आसा
आतां प्रश्न असो आसा की हो काळ कसलो. आज आमी पॅन्डेमिकान आसा आनी पॅन्डेमिकान अशी आज लोकांची परिस्थिती जाल्ली आसा ज्या टायमार लोकांक आज एक टायमचें आज अन्न मेळपाक आज कठीण जाल्लें आसा. आनी अशा वेळार हे पेट्रोलाचे प्रायसीस ह्या सरकारान कमी करून जेन्ना लोकांक रिलीफ करपाचो जेन्ना वेळ आयिल्लो तेन्ना आज अशे तरेन आज पयलींच लोक आज पॅन्डेमिकान आज सोंपल्या. कोरोनान आज कितके लोकांचो आज जीव गेल्ल्या, कुटुंबां आज उद्ध्वस्त जाल्लीं आसा. आनी अशा वेळार जे बरे मनीस आसा तांकां सरकार आज असो काबार करपाक उठला पेट्रोलाचे आनी डिझलाचे प्रायसीस वाडोवन. आतां डिझलाचे प्रायसीस वाडल्यो किंवा पेट्रोलाचे प्रायसीस वाडल्यो की इतके पर्यंत मर्यादीत ना गाडयां पुरते. आज डिझल वाडले की आज एग्रीकल्चर सेक्टरान आज मार बसता. आज पावर टिलर जावं, ट्रॅक्टर जावं, हार्वेस्टर जावं हें आज डिझलाचेर चलता. ऑटोमॅटीक आज कडधान्याची किंमत वाडली. आज डिझल वाडले म्हळ्यार ट्रान्सपोर्टेशन वाडलें. आज जे भायल्या राज्यांतल्यान आमकां दूद येता, कडधान्य येता, भाजी येता, तांतयां, चिकन येता, हेजे प्रायसीस वाडटल्यो. हेजे प्रायसीस वाडल्यो की फाल्यां एक काही पयशांनी जेन्ना हे कमी जातले, डिझल पेट्रोल एक 20 पैसे 10 पैसे कमी करता तेन्ना ह्यो प्रायसीस सकयल देंवना. ह्यो प्रायसीस अश्योच उरपाच्यो. सो अशा वेळार सरकारान आज बारीक लोकांच्या वेळार विचार करपाची गरज आशिल्ली. ह्या पॅन्डेमिकान आज सरकार पेट्रोलाचे प्रायसीस वाडयत चल्ला. ह्या सरकारान केंद्र सरकारान अच्छे दिन प्रॉमिस केल्ले लोकांक. आज अच्छे दिन सोड, आज लोकांची वेळ आयल्या की जे बुरे दिन वायट दीस आशिल्ले पळय तेच आमकां परत दिया. दुसरें म्हणल्यार तो रामदेव बाबा आशिल्लो. रामदेव बाबा सांगतालो आनी प्रचार करतालो तुमकां 35 रुपयान पेट्रोल दिवपी सरकार जाय काय तुमकां हें सरकार जे 70-80 रुपयान पेट्रोल विकता हें सरकार जाय. आज खंय आसा स्मृती इराणी जी BJPची लिडर जी जेन्ना हे गॅस बी म्हारग जाल्ले तेन्ना रस्त्यार येवन चुली पेटोवन बसताली. आज गॅस 823 पावला. हे खंय आसा आज. सारकें टोटली लॉस. डिझला पयलीं कितें जाल्लें एक वर्सान एक 10 रुपया वाडटालें. हो सरकार आसलो धाडा हें सरकार कोण ना दिसकोन डिझल वाडयता. 1 रुपया 20 पैसे 30 पैसे. आतां कोण डिझल 90 रुपीज जालें. आज चले 89 म्हळ्यार 100 जालें. 90 रुपीज डिझल जालें. पेट्रोल 91 जालें. हो सरकार इतलो फेल सारको. ह्या सरकाराक अडतू ना सांगपा म्हळ्यार आज हे टायमाचे डिझल पेट्रोल उण जावपा जालें खूब टायमाचेर. हे दुयेंस प्रमाणे हांव मागोता सरकार हे डिझला रेट मातशी उणी करची आनी हो धंदो टोटली बॅन लॉस आमी. आमकां कांय फायदो ना डिझलाचो पयशे जायना काम केलें जाल्यार. डिझल खंय पावलाचे 90 रुपीज डिझल आनी काम करपाक कितें करून चोवपाचें. आतां डिझल गाडयांक आयल्या डिझला पयशे वाडत ना. डिझल पेट्रोल पंपाकून येवना. गोवोरमेंटान कितें करून डिझला रेट येवपा जाय. हो सरकार फकत इलेक्शन लागून पयशे करपाक वता. ताका फायदा डिझल वाडवलें पेट्रोल ताका फायदा कळ्ळें. आनी ओपोजिशन लिडर ताका चोयता डिझल वाडत जाप पासूं काय कितें ओपोजिशना तोंड बंद करून दवरला. थोडे ओपोजिशन लिडर आहा ते CMांगे चमचे जायनाय. लॉकडावन पयलीं घालपाक सुद्दां मागीर वचोन घालपाक मनीस जाय. आतां बॉम्ब मारे ग्रावंडाचेर बॉम्ब मारपाक डिझल वाडवला पेट्रोल वाडला कितें करया गामो. सिलिंडर वाडवला आतां बॉम्ब मारे तूं CMा सांगूंक गेलो ते मागीर आतां बॉम्ब मारे डिझला रेट देवय म्हणून मागीर वचनाका. जाल्यार आतां बॉम्ब मारपाक जाय. हे तोंड आमकां कितें उलोवपाक जायना. आज आसा मार्केटांत चड डिझल घाल कितें रेट वचोन चोय. एक MLA हंबल MLA हो मागीर वचोन मेळपाचो CMा पयलो वचोन मेळपा बाबा डिझला रेट खंय पावली ती. सरकाराक कितें जाय 10 जाणां वयलो आनी एक 10 जाणां पयशे करपाक खबऱ्यो डिझल वाडून. आयज आमी पळयलां की देशान आमच्या पेट्रोल प्रायस जो इन्क्रीज जायत आसा दिसान दीस इन्क्रीज जायत आसा. आयज तो 100 क्रॉस जाल्लो आसा. सेंच्युरी जाल्ली आसा ऑलमोस्ट. आनी गोंयांत जर पळयलो जाल्यार गोंयांत तेजो प्रायस आसा 91 समथींग वयर कितें तरी आसा. आनी हो डे बाय डे इन्क्रीज जाला हो पेट्रोल प्रायस तेजो सामको फटको आमच्या कॉमन मनशाक बसलेलो आसा जो बारीक लोक आसा. कित्याक हे पेट्रोल हे आयज गरज जाल्ली आसा लोकांची. जशे बेजीक नीड्स आसा शेल्टर उदक हे बेजीक नीड तसोच हो पेट्रोलूय लोकांचो आतां बेजीक नीड जाल्लो आसा. कारण हांगसरल्यान दुसरे कडेन वयचे जाल्यार पेट्रोलाची गरज पडटा गाडयांक. आनी हेजेरूच गव्हर्मेंटान इतलो वॅट इन्क्रीज केल्लो आसा. जे मुख्य कारण जे पेट्रोल वाडपाचें मुख्य कारण म्हणल्यार हो गव्हर्मेंटान जो एक्सायज ड्युटी आहे पेट्रोलाचेर आनी डिझलाचेर जो इतलो वाडयला तो हे पेट्रोल वाडपाक फाटल्यान कारण मेन कारण आसा. जर आमी पळयले जाल्यार फाटल्या पॅन्डेमिकाक गव्हर्मेंटान ह्या पेट्रोल आनी डिझलाचेर इतलो वॅट इन्क्रीज केला. पयलीं पेट्रोलाचेर वॅट आशिल्लो जो समथींग 19 रुपीज समथींग आनी आतां तो इन्क्रीज करून 32 रुपीजाचेर पावला हे पर लिटर. आनी डिझल 15 रुपया कितें आशिल्लो तो 31 रुपीज समथींग जाला. हो पर लिटर
हो फक्त आमी पळयला जाल्यार हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो टॅक्स आसा आनी तेज्या भायर हितून स्टेट गव्हर्मेंटाचोय टॅक्स एड जाता. म्हणल्यार जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटाक समथींग 32 रुपीजान हें पेट्रोल पर लिटर पडटा आनी तेज्या भायर डिलराचो आमी जर कमिशन काडलें जाल्यार 3 रुपीज 3 रुपीज समथींग 3 to 4 रुपीज दर 5 रुपया. तर उरलेलो हो सगळो गव्हर्मेंटान जो लोकां कडल्यान लूट करता हो लूट ऑलमोस्ट 50% and above you are charging VAT from common man. जेन्ना हो पेट्रोल हें दिसान नीड आसा लोकांची, हे कितें चलयला तुमी? हो जेन्ना बेगींतल्या बेगीन ह्या गव्हर्मेंटान हे VAT कमी करपाक जाय ह्या पेट्रोला वयलो, इतलो जो VAT वाडयला तो VAT कमी करून ह्या कॉमन मनशाक रिलीफ दिवपाक जाय. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोविड वाडत चलिल्ल्यान गोंयांत प्रवासी येवपाच्या प्रमाणांत 90% उणाव तयार जाला आनी ताका लागून विमानांची उड्डाणय कमी जाल्यात. दाबोळे विमानतळाचो संचालक गगन मलिकान सांगलें. विमानतळा वयल्यान वेवसायी सुदारणा कोविडाचे परिस्थितीचेर निवलंबून आसा अशेंय तांणी सांगलें. मलीक म्हणटा गोंयचो विमानतळ तसो चालू आसा. विमानांचे येरादारीचेर कसलेंच बंधन ना. ते भायर सकाळीं 6:40 ते सांजे 6:40 मजगतीं उडाण चालू असतात. विमानतळ संचालकान सांगलें की कांय उड्डाणांचेर परिणाम जाला आनी देखून ती रद्द करची पडल्यात. आदीं 80 सुमार विमानां येत वतालीं, पूण आतां दिसपट्टी सादारण 6 ते 8 विमानांच यो वच करतात. The second wave has no doubt affected us, and as such the entire aviation industry very badly, because passenger footfalls have gone down tremendously. As regard flights are concerned, earlier we used to have around 80 departures a day. Nowadays our departures are around 8 to 10 departures per day, so it's more than 90% reduction in aircraft operations. Passenger footfall has also gone down. Average weekdays we used to have around 9 to 10,000 passengers per day, and weekends we were touching before this second wave around 12,000, 13,000 and sometimes 13,500 to 14,000 passengers. But nowadays that footfall has gone down tremendously, and presently we are having around 400 to 500 passengers or even less passenger footfall. As far as arrival is concerned, if we combine arrival and departures, so we are having around 800 to 1000 footfall per day as of now. The cancellation of flights is basically due to 2 reasons. Number one is that the pandemic has put a break in the people moving out of their homes, because lot of states and lot of places are having lockdowns. So that's why Goa is also having the curfew and almost lockdown situation. Therefore this reduction is being faced. Maybe it's the need of the hour that to contain this wave as well as to break this chain. This kind of situation has to be faced by all of us. We are expecting that as per the latest indications, if they continue to be so, the second wave is settling down, reduction is taking place. So we expect that after 15th of June, states may open up, and hopefully by end of June we'll be touching once again our 50 to 60% capacity, around 40 to 50 departures a day. But it all depends how situation evolves itself. गोवा 365 खातीर हिरू महाले. भारतीय कोस्ट गार्डाच्या ताफ्यांत तिसरी ऑफशोर पेट्रोल वेसल दाखल झाली. भारताचो सुरक्षा सल्लोगार अजित डोवालाच्या हस्तुकी बोटीचे उक्तावण जालें. गोवा शिपयार्डान बांदिल्ली ही बोट अत्याधुनीक तंत्रज्ञानान युक्त आसा. आपले श्रेणींतली अशे तरेची ही तिसरी बोट भारतीय कोस्ट गार्डाक मेळ्ळी. भारताच्या दर्यावेळांचे संरक्षण आनी भारताच्या एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोनाचे संरक्षण हे ह्या बोटीचे मुख्य काम आसतलें. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.
दक्षिण गोंयांत कोरोना केशींचो आंकडो देंवपाक लागला. हॉस्पिटलांत खाटी रित्यो आसात, पूण सिरियस केसी अजूनय येत आसात. ताका लागून चिंता आनीकय वाडल्या. कोरोनाच्यो केशी उण्यो जायत आसात. ऑक्सिजनाचो सांठोय खूब आसा. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचो नोडल अधिकारी दोतोर राजेश पाटीलान सांगलें. 80% लोकांक जरी वासीन दिलें तरी कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात हाडपाक खूब मजत जातली, अशें ताचें म्हणणें. या संपूर्ण मे म्हयन्यान जर पळयत जाल्यार मेच्या सुरवातीच्या पयल्या आठवड्यान खूब केसी आशिल्ल्यो. आतां सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमचे जवळ जवळ 570 बेडी आसात आनी ते कंप्लीट भरिल्ल्यो आशिल्ल्यो. पूण आज आमकां तिसऱ्या आठवड्यान अशें दिसून येता की अर्दें हॉस्पिटल रिकामी आसा आनी तातूंत आज आमचे कडेन 240 सुमार पेशंट आसात थंय आनी बेडी खुबश्यो वेकंट आसात. पूण ह्या 240 पेशंटांनी सिरियस केसीस ह्यो खूब आसात. ऑलमोस्ट 40% केसीस ज्यो पळय एडमिटेड आसात त्यो आज त्यो सिरियस केसीस आसात. हाजो अर्थ असो की जरी आमचे नंबर ऑफ पेशंट्स एडमिशन जरी देंवल्यो न्ही तरी आसतना आमचे दोतोरांचें काम आसा तितकेंच म्हत्वाचें आसा. आमचे ICU सदांच फूल आसता, ITU सदांच फूल आसता आनी हाजे बरोबर न्ही वेंटिलेटर सुद्दां आमच्या वॉर्डांनी घाल्ले आसतात. म्हणजे नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन जें आसता तें आमच्या वॉर्डांनी आसा. आमकां कशे भशेन बरे तरेन ट्रिटमेंट करून लोकांचो आदार घेवन तांकां बेगीन पेशंटांक बेगीन हॉस्पिटलान येवचें अशें हांव तांकां एक उलो मारतां. आनी बेगीचे बेगीन हॉस्पिटलान येतकच ट्रिटमेंट बेगीन सुरू करून तांचेर करेक्ट ट्रिटमेंट दिवन तांकां जाता तितले बेगीन बरे भशेन तांकां ट्रीट करून बरें करपाक आमचो सदांच प्रयत्न आसा. ऑक्सिजनाचो प्रॉब्लम सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हो केन्ना आयलोच ना. कित्याक ताजेर पयलीं आमकां लिक्वीड पयलीं आमचे ट्रॉलीचें ऑक्सिजन चालू आसतालें. ताजे नंतर लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजन हें ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चरान एक्जिस्ट आसतालें. फक्त आमी तें लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजन हाडून ताजो आमी यूज केलो. आतां अनदर टॅक्नॉलॉजी म्हणजे ऑक्सिजन जनरेटींग टॅक्नॉलॉजी आसता. दॅट इज पार्शल प्रेशर ऑक्सिजन जनरेटर्स PSA टॅक्नॉलॉजी आसा ती आतां सुरू जावपाची आसा. ताजे बरोबर आमचे कडेन जम्बो सिलिंडर्स आसात, खुबशे सिलिंडर आसात. पूण एक मुद्दो असो म्हळ्यार जे मे म्हयन्यान पयल्या आठवड्यान जितली पळय आमकां ऑक्सिजनाची गरज आसताली आनी आज तिसऱ्या ते चवथ्या आठवड्यान ती खूब गरज देंविल्ली आसा. हाजें कारण म्हणजे कितें, जंय आमचे कडेन 500 पेशंट आसताले ते आज आमचे कडेन 250 पेशंट आसात. सो ऑक्सिजनाचो आज प्रॉब्लम सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एब्सोल्युटली ना. म्हाका तरी दिसता की आमी सगळ्यांक वॅक्सिनेशन तर दीत आनी ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंत एक 80% लोकांक आनी पिडियाट्रीक ह्या एज 18+ एज ग्रुपांक आमी वॅक्सिनेशन दीत तर हाजी आमकां एक इम्युनिटी मेळूंक शकता. आनी ही एक आमची तिसऱ्या वेवाची रेजिस्ट करपाची एक तयारी. सो ऑक्सिजन आसा, आमकां बॅड्स आसा आमचे कडेन आनी बरे तरेन जर वॅक्सिनेशन जायत तर तिसरी वेव आयली जाल्यार सुद्दां ताका आमकां एक बरे तरेन हाताळपाक कांयच प्रॉब्लम येवचो ना. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. गोंयांत कांय सुवातांनी पावस शिवरू येता. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत चडावात तापमानात व्हडलोसो फरक नासलो. पणजी आनी मुरगांवां चडांत चड 33 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. वाळपय 3 सेंटीमीटर जाल्यार काणकोणा, पणजे आनी पोरण्या गोंयांत प्रत्येकी 1 सेंटीमीटर पावस नोंदयला. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.